हॅलो वासंती, बरें आहा मुगो? हें गो हें कोरोनाचें हें म्हणून चडूच वाडलां मुगो. हय, आगो भुरगे भुरगे वचपा लागले मुगो. हो म्हणजे 40 वर्सां सकयले म्हणून हांवें तुका फोन केला. कितें जाणा मुगो, म्हाका एक सांग, तुगेलो बाबा आसा तो कमिटीचेर आसा मुगो देवळाच्या? हय, कमिटी मेंबर मुगो तो. सेक्रेटरी आं. कितें जाणा मुगो, पळय आतां आमचे कडेन बेश्ट आयडिया आहा. आतां पळय, आतां कोरोना खातीर मुगो हांगा जागेच मेळना न्हू, बांबोळे बीन भरल्या न्हू गो खाटी, ऑक्सिजनूय मेळना न्हू गो. हय, म्हण एक कितें आयडिया आसा जाणा मुगो, आमगेलीं देवळां आसा पळय, इतलीं वर्सां आमी थंय नाटकां केलीं किंवां पुजा केल्यो, लोकांक जेवणां घातलीं, आनी आतां देवळां बी बंद केल्या न्हू गो. आतां म्हणजे तुमच्या बाबान बी मनार घेतलें, बरे कमिटी मेंबर जर चिंतपी आसले जाल्यार देवळांचे जे हॉल आसा पळय, गर्भकूड न्हू गो, दुसरे हॉल आसा पळय, नाटकां जातालीं किंवां दुसरे हॉल, थंयसर तर ते पेशंट दवरले जाल्यार बरें जावं येता मुगो. हॉस्पिटला वयलो हें म्हणजे तेंचे हें येता न्हू गो, टेंशन येता न्हू गो लोक जातकीर. हय, तशें केल्यार बरें न्हू गो. तुमच्या तशें न्हू गो, कोणाच्या देवळा कडेन आहा पळय भायले लोक नाका. तिनच्याच वाड्या वयले जर कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तिनच्याच लोकांक किंवां तेच्या महाजनाकूच सुद्दां थंय जागो मेळ्ळो जाल्यार टेंशन कमी जातलें मुगो. निवाण देव म्हणजे कितें गो, म्हाका एक सांग. आमी बरें आरोग्य दी म्हणून देवा कडेन मागता मुगो, मागता काय ना? मागीर आतां संकट येयलां न्हू, आरोग्यूच आमचें धोक्यान येयलां न्हू गो. केन्ना कोणाक कोरोना जायत आनी कोण वचत कांयच कळना. तितूर भुरगे भुरगे वयता. तिंका तर देवाच्या जाग्यान थळान जर उपचार जाले तेंगेले, तेंकां वखदां मेळपाक लागलीं जाल्यार हॉस्पिटलांनी वचून हाल हाल्लान मरच्या परस थंय जीव वाटावतलो मुगो. म्हणून तुमच्या बाबाक सांग म्हणून हांवें म्हटलेलें गो. हय न्ही, कितें ना, म्हाजो मूड आयज बरो ना. कित्याक जाणा मुगो, आनी हें हांव म्हणिना, सुप्रीम कोर्टान सांगलां आतां. हय, म्हणजे हिंदूची देवळां जावं, मुस्लिमांचे तेंचे जागे जावं, किंवां क्रिस्तांवाची हें जावं मश्जिदी बीन, धर्मीक स्थळां आहा पळय तिंचे वापर करा म्हणून. हय, आतां सरकार काय कर म्हणून सांगतना, आतां तुमच्या सारक्या बाप म्हणजे तुज्या तकलेन येयलें, तुज्या बापायक पटयलें, बापूय देवळाचो अध्यक्ष आसा, अध्यक्षान कमिटींक पटयलें न्हू जाल्यार प्रत्येक गांवांत देवळां आसा, प्रत्येक गांवांत कपेल, प्रत्येक गांवांत चर्च आसा, मश्जीद आसा न्हू, थंयच्या थंय सुद्दां लोकांचे वेवस्था जाली जाल्यार बेश्ट जालें मुगो. आतां गरजूच पडलें न्हू गो. आतां अमेरिका आमकां मदत करता, ऑक्सिजन धाडटा. आमचे कडेन ऑक्सिजन आमकां जाय तशें जायना न्हू गो, इंडियेक जाय तशें. म्हणून म्हणटा तुका हांव, तकलेन येयलें म्हाजें मुगो. टी व्ही पळयतालो मुगो हांव, इतलें सुप्रीम कोर्टान अशें सांगलें की धर्मीक स्थळां सुद्दां करुया म्हणून. आमच्या देवळांनी दाखयता न्हू गो, हगर शाळेन बीन. पळय बाबाक म्हणून पळय गो तूं. आं, तूं बरें आहा मुगो? हय हय, काळजी घे तूं आं. ना हे फावट हांव कॉमेडी करपाच्या मुडान ना गो, पुणून सिरियसली हें कर. तुमच्या आशी कुशीचे बी कोण बाबा कमिटीर आहा न्हू गो, कमिटींतल्या सगळ्या लोकांक तिनच्यांनी सुद्दां चिंतलें न्हू पुरो. फकाणां करपाचें ना. तुका खबर आहा गोंयान मॅक्झिमम भुरगे वचपाक लागल्या 35 वर्सां सकयले. आमच्या गांवांतले जर कोणूय गेले जाल्यार मागीर 500 करून उपयोग ना न्हू गो. एकट्यान जर सुरू केलें न्हू गो, बाकीचे करतले. मुद्दम पळय दाखयता तो, बाबाक म्हूण दाखयता. हां, बरें बरें, बाय बाय, गूड नायट. हां, काळजी घे गो बाय.